तुझ्या अर्गांदिवसर उपकारांक तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोनी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाळटा पत्नीची भगस मागता आदर कृपा बेसावाशिता जमल्या सौम्या मंदिरा तुझ्या अर्गांदिवसर उपकारांक तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. या मिसच्या बलिदानाची ते सवा या पर्यासात अर्गा मिस भेटयता सोनिया डिसोजा आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी किन्नेगोळी तशेंच देवदीन आयवी लोबाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता एन्सिल्ला लोबो आनी कुटाम केम्मान तशेंच फिरगस कुटुंबा खातीर फिरगस कुटुंबाच्या ते सवां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. त्या देखून आमची स ते सवां आमच्या कुटुंबाची ते सवां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी ह्या मिसा वेळार विशेष कृपा देवाचो आदार आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू आज आमी पवित्र तिर्तुवेचो परब आचरण करता. आयची देवस्तुती एकामेकाच्या संबंधान मोगान जिवंक उलो दिता. पवित्र इंदाद आज आटापूंक नजो जाल्लो मिस्तेर तरी क्रिस्तांवजींनी ह्या त्रित्वेच्या मोगा संबंधाचेर बांदून हाडल्या. पवित्र त्रित्वेचो मोगा संबंध क्रिस्तांवजींनी एक आदर्श. मोगा संबंधान जियोवच्याक गरज आशिल्ली कृपा ह्या मिसा वेळी मागया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो आज पवित्र सभा बगेवन त्रिंदादीचें फेस्त आचरण करता. आमचो देव त्रिएक देव आनी त्रिंदाद आमच्या भावार्थाची बुन्याद. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमच्या देवान ह्या त्रिएक देवान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आमच्या फिरगस कुटुंबाक केल्ल्या सक्कड बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां बलिदान भेटयवया. देवाचो उपकार आमी आठोवया आनी त्रिएक देवा थंय आसलो संबंध आमच्या थंय आमच्या कुटुंबांत रुथा करूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करया आनी तीच कृपा त्रिएक देवा थावन ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागून घेवया. तरी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वता आसतना आमी हरी एकली ना फोवो आमी अस्कत आमी पातकी त्रिएक देवा सारकें एकवटीत मोगाचें जिवीत जियोवंक सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाने मागून नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदा देवाक अनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या बसून बगेवन सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया
सोमिया काकळूक क्रिस्ता काकळूक क्रिस्ता काकळूक सोमिया काकळूक सोमिया काकळूक देवा उसळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता येशू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढता आमची काकळूक बाबाच्या उजव्या बोसलात आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया एक घडी भर दोळे धांपिया आमची त्या सवान सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करुया. प्रत्येक जावन ह्या विविध माध्यमां मार्फत ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावच्या त्या भावंडां खातीर तांच्या कुटुंबां खातीर तांच्या त्या सवां खातीर विशेश तरान सोमया लागीं त्रिएक देवा लागीं आमचो पात्रोन सांजूद ता देव ताचे मार्फत एक घडी भर आमी मागया. देवा आमच्या बापा तुझ्या खंडीत जिवितान आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सस्नीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारात धडून तुजो विचित्र गोट मनशांक उगडापो केल्लोय. खरो भावार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय. देखून सस्नीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी ताच्या सत्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचे एकपण वळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करता. सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाखाणता आनी आमची भजन तुमकां मानवून दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मोइजेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें देवान पृथ्वीचेर मनशाक रचयल्ल्या दिसा सावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदीं संपलेल्या पुर्विल्ल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकान शेक सोदना कर आनी विचार इतलें घडलें घडीत ताजे आदीं केन्नापुणी घडिल्लें आसा. खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणेंय आयकल्लीं आसात. खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें तावन उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वांसून उरला. खंयच्या देवान परिक्षा खुणां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बळिश्ट हातांनी उबारलेल्या बावळान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा मदलें काडून
आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां. पूण हें सगळें सर्वेस्पर तुमच्या देवान तुमचे पसत इजिप्तांत केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत खंचया. सर्वेस्पर जावन आसा देव, जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वीर, आनी तुजे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दितां ते कायदे आनी उपादेश पाळा, आनी तुमकां आनी तुमच्या संततेक बरेपण लाभतलें. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या दिसांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवान आपले दायज कन्विन्सल्या ती खरीच भागी. देवान आपले दायज कन्विन्सल्या ती खरीच भागी. सर्वेश्वराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेश्वर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. देवान आपले दायज कन्विन्सल्या तीच खरीच भागी. सर्वेश्वरान आपल्या उतरान मळब रचला, आपल्या तोंडाच्या श्वासान अंतराळाची रचना ताणें केल्या. आपल्या एका सुत्रान ताणें सगळें रचला, आनी आपल्या फर्माणान सगळें उबें केलां. देवान आपले दायज कन्विन्सल्या ती खरीच भागी. देवान आपले दायज कन्विन्सल्या ती खरीच भागी. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळेलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बागार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताज्या दायजाचे वारिसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्त सवें देवाच्या दायजाचे 6 वारिसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताजे महिमेन ती आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia gaúia, somia garcia, tacha powek nawa, ogni kusaria,
Alleluia गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा मोगली घुसाल्या. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसा जो आसतालो आनी जो आसतालो त्या देवाक. Alleluia गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा मोगली घुसाल्या. Alleluia गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा मोगली घुसाल्या. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. इक्रासीस गलिल्याक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. जेजूक पळयताच सिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचोंक नातरलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त फर्जांचे सीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काल संवसाराचे आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचे उतार हे. भगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो भयणीनो मोगाच्या भुरग्यानो, आज भोव पवित्र त्रिंदादीची परब आमी संभ्रमता. आनी हेच्या वचपाचो नियाळ करतना म्हज्या मतीक उडासाक आयिल्लें तें एक घडीत मस्तबडी तुमी आयकलां जावंक पुरो. हांवें आयकल्लें मस्तबडी आनी हांवें मस्तबडी तें उपाय केल्लें सांगलेलें आसा. आमकां कळीत आसा थोड्या वर्सां आदीं एक इगर्ज आनी त्या इगर्जेक मस्त कॉपेलां आसलीं आनी थोडे कडेन 40-50 कॉपेलां समेत आसलीं. फिरगज्यो थोड्यो बडी आसल्यो आनी प्रत्येक जण पर गांवांत. आनी एका याजकान एका इगर्जेंत एक मीस पेटोवन एका कॉपेलांत एका आयतारा मीस पेटोवचें आसलें. आनी वर्साक एक पावटी कॉपेलांनी मिसां मेळटलीं. आनी एक पावटी एक याजक एका कॉपेलाक गेलो खंय आनी मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांक दोतोन शिकयलें खंय. आनी दोतोन शिकयतना एक देव आनी तेग जन ह्या विशयान भुरग्यांक शिकोवन दिले खंय. आनी शिकोवन दिल्या उपरांत भुरग्यां कडेन विचारलें खंय कितले देव. एक देव. कितले जन. तेग जन. पूण एक भुरगो म्हणटलो खंय 100 जन वा 5 जन समज सांगनातलो खंय. पाद्राबाक मस्त बेजार जालें. एका विशयी राग येयलो खंय. आनी ह्या भुरग्या कडेन पाद्राबान विचारलें खंय घरा कितलीं जाण आसात, घरा कोण पुरो आसचें. तक्षण भुरगो म्हणालो खंय पप्पा आसा, मम्मी आसा, हांव. पाद्राबा भारी खुशी जाले खंय. आनी पाद्राबान म्हळें खंय आळे तुजो पप्पा देव बाप, आळे तूं देव पूत आनी तुजी मम्मी आपणे पवित्र आत्मो. आनी भुरग्या कडेन विचारलें खंय. भुरग्यान सोमां सांगलें खंय देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. पाद्राब गेलो खंय. आनी एका वर्सान त्या हळ्ळेक पावता आसतना पाद्राबाक एक आतुराय आसली खंय. हांवें शिकयल्ली दोतोन भुरग्यांक कितली उडास आसा म्हणून. आनी भुरग्यांक पळयतना सकडा आसात खंय. आनी तो सूख करतलो भुरगो मुखार बसल्लो खंय. आनी तक्षण पाद्राबान ताका विचारलें खंय कितले देव रे. एक देव. कितले जण रे. 4 जण म्हणालो खंय. पाद्राबाक राग येयलो खंय कित्याक 4 जण रे म्हणून. तक्षण म्हणालो खंय पवित्र आत्म्यान पील काडला म्हणून. मोगाचेनो पवित्र आत्मा आमच्या दिसपते जिवितान पिलांक हाडूंक बरो. पूण ना जाल्यार आमचो देव एकच देव आनी तो त्रिएक देव. तातूंत 4 जण जायनात, ते 5 जण जायनात, एक जायनात. त्या लागून हें भावार्थाचें सत. एक देव,
एका देवातय तेग जण कोण परत एक जण म्हाका एक बरी सांगतात गे पळय व्हडल्यान कोण परत एक जण आतां हांवें सांगलें एक देव एका देवातय तेग जण कोण ते आम्ही 0 मार्क्स म्हणचे तुमकां कदाळ हांवें बज्जोडी काजाराच्या शिबिरा वेळार ಎಂತ सवाल विचारचे आसले आनी तांकां हांवें सांगचें कदाळे 0 मार्क्स म्हणून आयचो वांजेल सोमा आयकल्लो जाल्यार सोमा जबाब दिचे कोण बरो एक देव ते एक जण ते कोण आ ते भावार्थाचे सत आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे सांगूंक जायना त्या देखून हांवें सांगचें त्या देखून हांवें तुमचे लागीं विचारलें आमी मस्त पटी करची सूख एक पटी बापाचे पुताचे म्हजे सांगता काड आपल्या बापाचे आमच्या बहिणीन व्हडल्यान सोमा सांगलें थोड्यांचे सवय खाली जाल्यार म्हळ्यार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ना सूख आमी करची ती सूख थोडे पटी म्हणचे आमी कित्याक विचारलें बाप पूत पवित्र आत्मा ना तें सूख थोडे म्हणे म्हणटा सूख म्हणल्यार देव बाप देव पूत देव पवित्र परतूनय सूख आतां सोमा कशें आतां बापाचे आनी तो शब्द आसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा त्या देखून ही सूख आमी करनो जो आज त्रिएक देवाचें फेस्त आचरण करतना ही आमच्या मोतींत सोमारिगाचे त्या देखून बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा हें गरजेचें मोगाच्यान कित्याक हे तेग जण विंगड देव बाप विंगड देव पूत विंगड देव पवित्र आत्मा आतां आमी बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हणटाना बाप आनी पुता मध्ये काही व्यत्यास नासले बरे करता ना बाप विंगड पूत विंगड पवित्र आत्मा विंगड हे तेग जण सांगता एक देव बापाचें मिसांव घालें वॉट इज द मिशन ऑफ द गॉड द फादर बापाचें मिसांव घालें बाप रचणार पूत पोसणार म्हण नाकात आतां पूत सोडवनदार सेवियर पूत सोडवनदार पवित्र आत्मा मजतदार जेजून म्हणलें हांव मजतदार दिता पूण पवित्र आत्म्या कालें म्हणटात ताचें मिसांव कितें पवित्र आत्म्याचें मिसांव पवित्र आत्मा पवित्र करणार सॅंक्टिफायर पवित्र करचें मिसांव ताचें त्या देखून हे तेग जण विंगड आनी पूण तेग जण एक आतां आमी लेक्काटीचेर गेल्यार ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಮೂರು म्हणटा पूण आईचे फेस्त घाले म्हणटा ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಒಂದು म्हणटा त्या देखून हो मिस्तेर हें भावार्थाचें सत मोगाचें न्हू हें मनशाच्या राजावान समजोवंक सुलाभ न्ही आमच्या चिंतपान आमच्या बुदवंतगायन आमच्या डिग्रीनी आमी सोदूंक वा शिकोवंक सुरू केलें जाल्यार हें तितलें सलीस न्ही त्या देखून सागोस्तिनांनी हें सत समजोवंक प्रयत्न केल्लें ताच्या तकले भितर तें रिगोना मागीर देवान ताका उगडापें केलें आळे ह्या तुज्या तकलेंत ह्या त्रिएक देवाचें मिस्तेर आटापोवंक जायना हो तो व्हडलो मिस्तेर आटापोवंक नजो जाल्लो मिस्तेर पूण भावार्थान पातयेवचो भावार्थान स्विकार करचो हो मिस्तेर मोगाचें न्हू हें आज आमी समजूंक प्रयत्न करचें त्या गरजेचें मोगाचें न्हू त्या देखून आमचो देव त्रिएक देव देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा म्हणल्यार आमी समजा जाय मोगाचें न्हू आतां आमच्या समर्थेचेर आमी नदर घाली जाल्यार पळया हर एका दिसा आमी दीस प्रारंभ करतना आमी म्हणची ती मागणी हर एक मागणें त्रिएक देवाच्या नांवान आमी सुरू करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी हर एक साक्रामेंत पळय उदाहरणेक पवित्र स्नान दितना पाद्र्याप आमच्या तकलेचेर वा त्या भुरग्याच्या तकलेचेर उदक वताना कितें म्हणटा हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून आमकां पवित्र स्नान दिता हर एक साक्रामेंत आमी जोडचो त्रिएक देवाच्या नांवान मोगाचें न्हू ही गरजेची गांठ तुमी सांजेर हांगा आमचो आल्तार भुरगो म्हाका आयिल्ल्या प्रमाण मस्त खोशी जाल्ली आमचो आल्तार भुरगो हर एक दीस सांजेची गांठ मारता सोबीत तरान हर एक पटी 3 पटी गांठ मारता म्हळ्यार पयलें तुमी आयकलें जावंक बरो 3 3 3 मागीर
सांगता मारच्यो त्यो तीन कितें आमकां उडासा करता. त्रिएक देवाक आमी मान, त्रिएक देवाक आमी होगळाप, त्रिएक देवाक आमी आराधन दिवंक त्यो तीन पटी मारच्यो मोगाच्यो. आमकां त्रिएक देवाचो उगडासान त्यो मारच्यो जावन आसात. आनी आमी बेसांव नेवचें. तुमचे कडेन कोणीय बेसांव विचारलें वा आमी कोणायकी बेसांव मागता आसतना आमकां कशें बेसांव दिसात. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुका आशिर्वाद दिवन दी म्हणटात. त्रिएक देवाचे आशिर्वाद. त्या देखून मोगाच्यो न्हू ही त्रिदाद आमच्या भावार्थाची बुन्याद, आमचे दिसपटें जिवीत ह्या त्रिदादीचेर वंदून आसा मोगाच्यो न्हू. आतां पोरण्या सोल्ल्याचेर आमी उस्तिल्यार हे त्रिएक देवा विशयांत उल्लेख केल्लें चड आमकां आयकूंक मेळना. पूण देवा विशयान, पूण पृथ्वेच्या रचने तावन सुरवेर तावन वो त्रिएक देव सांगता. देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांगता आसले. संवसार रचतना मनशाक रचतना हे तिगी जण सांगता आसले मोगाच्यान. पूण हो देव म्हणून उल्लेख केला आनी ह्या देवाची वळख आमकां मेळ्ळ्या मोगाच्यान. पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्या मरिपात मेळ्ळ्या. आनी आयचें पयलें वासाप द्वितीनियम पुस्तकांतलें आमी आयकल्लें. आमच्या देवान कितें पुरो केलां आयच्या वासाप आमकां सांगता. आमच्या मालगड्यांक आमच्या पुर्वजांक कितें बरें केलें. आनी हें वासाप आमकां म्हणटा आमकां सो एकच देव, त्या देवा वयर दुसरो देव ना. त्या देवाचेर पातयेनी दवरा, त्या देवाचेर विश्वास दवरा, त्या देवा कडेन मागा म्हणलें आयचें वासाप आमकां समजूंक प्रयत्न करता. पूण नव्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घाली जाल्यार त्रिएक देवाक उल्लेख केल्लें जायतीं निदर्शनां आमकां पळोवंक मेळटात मोगाचें न्हू. मुरी एक बडव्यान बरी खबर हाडलेल्या वेळार देवान देवाचो सर्वेस्परा देवान तुजे 10 दीस गेल्या म्हणटा बडवो. पूत तुज्या गर्भांत जल्म घेतलो, पवित्र आत्म्यावरी तूं गर्भे जातली. त्या गांयचो उल्लेख केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. जेजूच्या पविस्नाना वेळार बाप म्हणटा हो म्हजो पूत, पवित्र आत्मो पुताचेर देवलो आनी तेगी सांगता मोगाच्यान त्या गांयचें आजारपण. जेजू सर्गाक सोडून वेताना ताचे मिसांव दिताना आयच्या वांजेलान आमी आयकलें कितें म्हणटा, वसा सगळ्या संवसाराक सुवार्ता प्रगट करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी हांव तुमकां धाडटां आनी हांव संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसा म्हणलें उल्लेख केलें. आनी प्रत्येक जण जुवांवच्या वांजेलान आमी वाचलें जाल्यार त्रिएक देवाची वळख आमकां चड तरान दिल्ली. जेजून तूं मोगाच्यान. जेजू बापा विशयान उलयता, जेजू पवित्र आत्म्या विशयान उलयता, जेजू आपणा विशयान तो उलयता मोगाच्यान. हो सगळो मिस्तेर आमकां उगडापे केल्लो, आमकां समजोवंक प्रेरण दिल्लें, प्रयत्न केल्लें जेजून तूं मोगाच्यान. जुवांवचो वांजेल अध्याय 14 अध्याय 15 आमी विशेश तरान वाचलें जाल्यार ह्या त्रिएक देवाची आमकां वळख दिता मेळटा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या त्रिएक देवाचो मिस्तेर आमी नियाळ करतना येदें व्हडलें फेस्त आमच्या भावार्थाचें आज आमी संभ्रमतना मोगाच्यान कितें संदेश घेवन आमी वयचें. आमी म्हणचें पयलें आमचो भावार्थ त्रिएक देवाचेर आमी गूण करया मोगाच्यान. आनी ह्या त्रिएक देवाचो अनुभव आमच्या जिवितांत चड आनी चड हर एका दिसा जोडूंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्यान. हें गरजेचें. आमचो देव त्रिएक देव ह्या देवातय आमी चड रोंबाचे, ह्या देवाचो अनुभव आमी जोडीचे. दुसरें त्रिएक देव आमचे थंय आसा मोगाच्यान, आमचे थंय वस्ती करता. जेजून कितें म्हळां संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसा. जेजू मात न्ही, त्रिएक देव आमचे सांगत आसा. आमचे थंय तो एकवटी तरान आसा मोगाच्यान. तें लागून हाचें दुसरें वाचप कितें म्हणटा, पवित्र आत्म्या वरवीं देवाची भुरगीं आमकां केल्यांत आमी देवाक बापा म्हणून, अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक शकता. त्या देखून आमचो देव त्रिएक देव ह्या देवा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जावंक आमकां भाग मेळ्ळा. आनी त्या देखून हो देव आमचे थंय एकवटी तरान आसा. त्या देवा थंय आमी एकवटी तरान जियोंक जाय मोगाच्यान. आनी तिसरें त्रिएक देवा थंय आसलो तो संबंध, तांचे थंय आसलो तो एकवट आमचे थंय आमच्या कुटुंबांनी आसा जाय मोगाच्यान. आमी एकामेकाचो हुस्को, एकामेकाचो मोग, एकामेकाचें बरेंपण आनी आमकां मेळिल्लें मिसांव, एक दादलो जावन, एक स्त्री जावन, एक भुरगीं जावन आमकां मेळिल्लें मिसांव आमी जारी करूंक आमी प्रयत्न करीत. आनी अशें आमचें जिवीत त्या त्रिएक देवाच्या मोगान भरलेलें आनी एकामेकाच्या मोगान भरलेलें जिवीत जावन आमी रुपीत केलें जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत सार्थक
त्रिएक देवाती आमचो भावार्थ सार्थक. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान बेडोंक आमी फुडें वेता आसतना त्या त्रिएक देवाक सडीत आमी मान गौरव दिवन त्या देवाचो अनुभव आमी जोडटाना तसो त्रिएक देव आमचे क्रिस्ती जिवीत आशिर्वादांनी भरोवन दी, आमचे जिवीत दिसपटे सोलोवन व्हरून दी, आमचे जिवीत नंदन करून दी म्हणून त्या देवा कडेन हे मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमीन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया मोगाचे न्हू. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमया जेजो क्रिस्ता सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळादी बापातांव जल्माला, देवातांव देव उजवाडातांव उजवाड, खऱ्या देवातांव उजलो खरो देव, तो देवातांव जल्माला ताका रोसूंक ना, बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या, आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडोवणे बसत सर्गार तांव तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्यावरी औंका मुरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे बसत पोंच पिलाताकाल ताका कुसार मारलो, ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो, सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला, जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुनसिबे करून वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना, आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दाता तो, बापा आनी पुतातांव निप्स जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फोवो, प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेले सभे सत म्हणटा, पातकांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवानपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वसून रावता. आमीन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्रिएक देवाचो दुसरो जन जेजून म्हणली उतरां बापा लागीं मागा, म्हज्या नांवान बापा लागीं कितेंय मागशा जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दितलो. तर जेजूचेर पातयेवया, बापाक उलो मारया, आमची सगळी मागणी सर्गींच्या बापाक आमी आतां भेटोवन दिवन मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र त्रिंदते एकवटोन तुज्या मोगाक सागसावंक आनी तुज्या परदेचो संतोश वाडोवंक तुजो दैवीक आदार दी म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मोगाचे रास बांदून हाडोवंक, सर लोकांक समान दृश्टेन पळोवंक, बरें मन आनी निस्वार्थी आडळत चलोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या समुदायांनी आनी वाड्यांनी आमी माया मोगाचो बांद बांदून हाडोवंक तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवचो समुदाय रुता करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तुज्या पवित्रपणाची शेगून रुता करूंक, तांचो फुडार बावडती जिणेद्वारे बांदून हाडोवंक आनी तुका पवित्र रिंदा देवाक विश्वासी जावन जिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी दी, तांचे कश्ट आनी पिडा सोंसणिकायेन सोसूंक तांकां तुजी कृपा दी. तशेंच एकसुरपणान जियेतल्यांक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारे आजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी मोग बावार्थ बरवसो आमचे ते वाडोवंक पवित्र रिंदतय एकवटोवंक एक फळा बरी जिवीत जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो आमचे दोळे धांबिया. आमकां कितें मागोवंक आसा वैयक्तीक तरान त्या गरजां खातीर आमी मागया. मोगाचे न्हू, त्रिएक देवाचेर पातयेनी दवरया, भावार्थ दवरया. आमचो देव तो मेल्लो न्ही, जिवो देव. इस्रायल प्रजेचें दूख आयकून त्या गुलामपणांतलो भायर काडिल्लो तो जिवो देव, आमचो देव, खरो देव. त्या देवाचेर पातयेवन आमची सर मागणी ते सवां, आमच्या कुटुंबाची ते सवां ताच्या पांयां तळे समर्पण करया. आमच्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर, परगांवांत वावुरच्या आमच्या भावंडां खातीर, आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या मालगड्या प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर, आमच्या भुरग्या बाळां खातीर विशेश तरान आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, तांच्या त्या सवां खातीर मागया. आमच्या भारत देशा खातीर मागया. आज 6व्या हंताचें चुनावण चलोवन आसा आनी 1 हंताचें चुनावण बाकी आसा. बरें मुखेली उदेवण दीत एक बरो सरकार अस्तित्वाक येवन दी म्हणून ते त्रिएक देवा लागीं आमी मागया.
सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आयचो वर्तो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या संजेच्या वेळार त्रियेक देवाक तुका मान करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता, दिन वाचता. आमच्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण वळखून तुजो उपकार आमी आटयता. आनी आज परत तुजेर पातयेवन आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कितें गरज आसा तूं तें लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. पांचंको 93. तुझे वेदी लागे बाबा बेटोंच्या काणी पाती आम्ही पूर्ण भुरगी तुझी बापा स्वीकार ही काणी गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, पवित्र त्रित्वेच्या मना पावत असली बेटोवणी करूंक आमचेच म्हणलेलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घाल्या तीन दिनी ह्या वेदीचेर आमी दवरता आनी तांचे बराबर आमकां आमी तुका ओपोवन दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी ही सदेनी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान पवित्र त्रित्वेच्या महिमेक आमची संपूर्ण वाकांनी तुजे मुखार सोडून दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकलोच सर्वेस्पर, पूण तुमी एकच देव आसता, एकच न्हय बगार एकच देव सैबाचे थेग जन तुवें उगडापो करून दाखयलेलो ओ तुज्या महिमेचो गोटो आमी थेर भावार्थान सत मानता. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंत नसलेली महिमा खालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी ससनाच्या देवा एकल्या जनाचो विशेष गुण आनी ते गायचे एकच सैब आनी समा सारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. इस महिमा वाकून देवदूत आनी सर्गीचे सरदारबान एका स्थळान तुजें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवान सर्गी तुका
तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करोस तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपले कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायान ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयान ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराची येरागान पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसोन आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान भावार्थ सोगून परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुना जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो आनी सोडूनेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगियोन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनः जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामुरये देवाच्या माये सांगाता बघेवन जुजे तिचो पती बघेवन दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूद उतात देवा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी तां सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना हायच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलें पवित्र आत्म्या वरवीं देवाची भुरगीं म्हणजे भाग आमकां लागला बापाक बापा म्हूण उलोवपाचें भाग लाभलां तर आमी देवाची भुरगीं म्हणल्यार वळखून बापाक बापा म्हूण उलोवमान सांगता आमची सगळी मागणी तेसवां आमची दूख बेजाराय पिडा शिडा कश्ट सगळे ताज्या पांयां ताडा समर्पण करून बापा म्हूण उलोवमान आमी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकारांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिडेंतले आनी सर तराच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याकी तूं वाटाय कित्या राजवटी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी सदांच तुज्या एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो माय मगसो एकवटाचो संकेत जावन सुमयाची शांती एकामेका लागीं वांटून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात वो जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाका पयला आमी सुभागी सुमयान त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालून मागता ये तूं सोम्या परता ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुझ्या राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालून मागता ये तूं सोम्या परता तुझे स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालून मागता ये तूं सोम्या परता प्रार्थुया सर पदवेदा देवा आमच्या बापा या दाबाजी परबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक भवार्थान प्रणिपात करून या संस्कारान आमी वांटो घेतला तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां बर आनी तुमच्या मोगान आमा सुमेस्तांक संपूर्ण एक कर ये परी या संवसारान भवार्थान चलतना आनी शेकी सरगार तुमकां रूप पळयतना
सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाकांनी जाव म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमियावर सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखो, तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोव, तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूं, तुमचे वयर असो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामांत तुका बरवशाच्या माय मोयाचे दोनो प्राणी शेणाक तुझ्या माये गावाची आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी